एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. टायम जालो 1 आता व्लॉग करता. लायट वयता येता आयज सो ताका लागून म्हटलें लेटू स्टार्ट करया कित्याक म्हाका तो रुमान तुमकां आयज सगळें जें हांवें बेळगांवच्यान कितें हाडलेलें पळय थंय शॉपिंग म्हाका तुमकां आयज दाखोवंक जाय कित्याक त्या रुमान न्ही ते लायट लागना आनी मातशें ब्रायटनेस मेळना. ओके सो आयज तुमकां हांव सगळें जें बेळगांवां गेल्लें कितें कितें हाडलें पळय तुमकां दाखयता. टायमूच ना दाखोवपाक. आई तापोवपा लागली बेगीन बेगीन दाखय तें कित्याक अशें पडलां तें सामान सगळें. सो सगळें आतां तुमकां दाखोवन मागीर सगळें तें जाग्यार दवरूंक जाय नाल्यार सामकें मॅस जाल्लें तो रूम. खूब आहा न्ही तें शॉपिंग दाखयता तुमकां. ओके सो आयज आमगे कितें मेन्यू आहा दाखयता तुमकां. पयर हांवें तें बेळगांवसून येताना तें हें हाडलेलें न्ही कच्चे फणस. आयज तुजो रोस केला बरें स्प्राउटेड मूग घालून थोडेंशें दवरलां हांवें फ्रिजीन तेजी भजी करतलें हांव. आनी स्प्राउटेड मूग सॉरी कच्चे फणसाची करी तेजी भजी तिसऱ्यो घालून करी सगळें तुमकां हांव शॅर केलां. कोणाक जाय लिंक तुमकां दिता आनी परत तुमकां आतां दिस टायम हांव शॅर करचें ना की ऑलरेडी शॅर केला न्ही सो ताका लागून बरें न्ही मुगाक स्प्राउट हाडला आनी ताका आतां बरें लसणाचें फोण्ण मारलां. हें पळयात म्हाका खूब लायक हें कच्चे फणस. हें पळयात थोडो दवरला फ्रिजीन सो भजी पळोवया केन्ना टायम मेळटा तेन्ना भजी करता कित्याक वर्सान एकदां आमकां भजी आनी हें करी करून खावंकूच जाय. आनी इशुकाक हांवें आतां सोप करपाक दवरला रायस बिटरूट सगळें घालचें ना जस्ट थोडेंशें घालतलें बिटरूट. खूब दीस जाले ताका हांवें बिटरूट घालूंकूच ना. आनी हांगा स्प्राउटेड मूग काडून दवरला. सो म्हटलें रायस मातशें सोक जावं न्ही. आयज शिव जेवपाक ना. शिव गेला मालवण कामाक लागून तो मालवण गेला. तो आयज जेवपाक ना. येतलो तो 4 असो पावतलो पण तो भायरसून जेवन येतलो. ओके सो चला आयज तुमकां हांव सगळें जें बेळगांवच्यान पोटलो हाडला ही पळय धांवली हांसत हांसत बेळगांवच्यान कितें पोटलो हाडला न्ही तुमकां हांव दाखयता. हें सगळें म्हाका जाग्यार दवरूंक जाय. ओके सो हें पळयात सगळें दवरलां हांगासर दाखयता तुमकां डिटेल. आनी थोडे अशे कपडे आसा जे तुमकां हांव घालून दाखयतलें कळ्ळें न्ही. ते कपडे म्हाज्या खातीर खूब न्यू आसा. तसले कपडे हांवें लायफान केन्नाच घालूंक ना. सो म्हाका ते दिसले बेळगांवां हांवें घेतले. घेवपाक गेल्लें हांव साडी पण भलतेंच कितें घेवन येयलें हांव ती साडी आतां ओल्ड अशें जाल्लें आहा पण हें जें कितें हाडलां पळय हांवें म्हाका तें दिसलें हांव घेवन येयलें. ओके तो सगळें एक एक डिटेल तुमकां दाखयता. व्हिडिओ मातसो व्हडलोय जावं शकता स्कीप करनाकात की म्हाका तुमकां सगळें शेअर करूंक जाय. सो हांवें कितें कितें घेतलें तें ओके तें सगळें हांव सेट करून दवरता मागीर आमी स्टार्ट करया. सो चला तुमकां दाखयता हांव. सो स्टार्टींग आमी गेलेली हजारे किचनवेअर थंय आसलेलें शिवाचें काम जें आयदनां बी घेवपाक थंयसर. थंयसर न्ही तुमकां किचनवेअर क्रॉकरी मागीर हॉटेलवेअर सगळें तें मेळटा कळ्ळें तुमकां न्ही. थंय गेल्ले आमी शिवाच्या कामाक लागून सा म्हाका ते दोन आयदनां दिसलीं बरीं ते हांवें घेतलें. सो हें घेतलां हांवें वीथ प्रायस तुमकां सांगता कितलें पडलें तें कळ्ळें न्ही. सो हें घेतलां हांवें. सो हें आसा गोदावरी एका गुंडी म्हणटात न्ही बरले गुंडी. सो हें म्हाका पडलें 289 रुपीज. हेजे वांगडा प्लेट आसा. सो प्लेट तेजे सेपरेट कॉस्ट कळ्ळें न्ही. तेजे प्रायस आसा 55 रुपीज कळ्ळें न्ही. 55 रुपीज प्लेट. सो हें घेतलां हांवें आनी बारीकशें हांवें धाकटेचो एक हंडी घेतला म्हाका जाय आसलेलें कितें गरम बी करपाक. सो हंडी हांवें 2 घेतला. सो हंडी म्हाका पडलें 175 रुपीज. ओके 2 हंडी आनी तेज्या वांगडा हें दोन प्लेट आसा कळ्ळें. सो इतले हजारे किचनवेअर परसून हांवें इतलेंच घेतलां आनी कांय घेवंक ना. सो हें दवरता हांव सायडीन. आयक दिया. सो मागीर आमी गेल्ली DIY. थंय DIY हांवें कितें घेतलां हांवें दाखयता तुमकां. सो पळयात सो जे पर्वरी DIY आहा पळय पर्वरी पेक्षा न्ही जे बेलगाम DIY आहा पळय सामकें बरें आसा घेवपा सारकें. सो पर्वरी आमचें आहा पळय DIY कांयच तितलें बरें ना कळ्ळें तुमकां न्ही. थंय बरें आसा. सो हांवें न्ही सो हें घेतलां वायप. किचनान म्हाका वायप म्हाजे ऑलरेडी सप्पाक पावला. सो हांव ऑर्डर करपाचें आसलेलेच वायप म्हटल्यार हांव थंयच घेतलें. हांवें 2 घेतला हांवें वायप. सो आनीक म्हाका खंय मेळना भितर आसतलें. सो बरें 2 वायप घेतला. सो हो आसा 50 रुपया आनी हो आसा 100 रुपया कळ्ळें न्ही. सो किचनान यूज करपाक हो 2 हांवें वायप घेतला. सो नेक्स्ट आसा आनी हें तुमकां दाखयता. हें सामकें म्हाका खूब लायक जालें. हें न्ही हें तें कितें म्हणटा ताका टूथब्रश होल्डर. सो आतां आमी खंय ट्रॅवल बीन करता कितें करता आमी एक प्लास्टिकान घालता न्ही सगळें ब्रश बीन. सो हेका एक बरेंशें हें आसा हितून सगळें ब्रश घालपाचें. हें म्हाका खूब लायक जालें घेतलें हांवें. हेजें प्रायस आसा 150 रुपीज कळ्ळें न्ही. सो
ऑनलायन बी तुमकां मेळटलें सो म्हाका तें दिसलें म्हळ्यार घेतलें हांवें अशें आसा. सो हांगासर अशें ब्रश बीन घालून तुमी खंय वयतना ट्रॅवल करपाचें. सो हें घेतलें हांवें. सो नेक्स्ट सो हें पडलें म्हाका 150 रुपीज हें सुकोवपाक. हें पळयात असलें म्हळ्यार ना मेळ्ळें घेतलें हांवें. ओके आनी हांगासर न्ही बरेचशे टिश्यू पेपर घेतला हांवें. बाबा असले कोम आमी 2 घेतला. असले घेतले आनी कसले कळ्ळें. सो हें पडलें 150 रुपीज. सो हे टिश्यू पेपर घेतला हांवें. टिश्यू पडले 100 रुपीज. बरें आसा. कॉटन टॉवेल असले हांवें न्ही 2 घेतला. आनी एक वायप घेतला हांवें. आनी घेतला कळ्ळें. सो म्हाका किचनाक खूब जाय पडटा पुसपाक बी. सो जालें. मागीर टिश्यू पेपर आनी घेतला हांवें. पळयात तें जालें. मागीर वॉशिंग मशिनाक कवर घेतला. आमचें वॉशिंग मशीन कवर ना आनी हांवें न्ही फाटीं न्ही एमेझॉनाचेर ऑर्डर केल्लें. सामकें लो क्वॉलिटी येयल्लें आनी रोखडें पिंजलें तें. ताका लागून हांवें हाडपाचेंच बंद केलें. सो हांगासर वॉशिंग मशीन कवर घेतला हांवें. हें न्ही बरें आसा मातशें पयल्यार कळटा. पळोवया यूज करून कशें आसा तें. सो हें म्हाका पडलें 290 रुपीज. ओके. सो हें आसा वॉशिंग मशीन कवर. सो आमचो आहा तो टॉप लोड न्ही ताका लागून तो घेतला हांवें. आनी हें हांवें घेतला पावडर पफ तोंडां लावपाक. हें पडलें म्हाका 80 रुपीज. ओके. असलें म्हळ्यार ना मेळ्ळें. सो हें घेतलें. जें कितें म्हाका यूज आहा पळय तेंच घेतलां हांवें कळ्ळें न्ही. सो हें म्हाका जाय आसलेलें पिलर म्हाजें जें पिड्ड्यार जालां. सो हांवें तें हाडूंकूच नासलें. तशें आसलें तेंच यूज करता हांव. सो हें घेतलें हांवें पिलर. सो हें पिलर म्हाका पडलें 100 रुपीज. पिलरा वांगडा न्ही एक चाकूय आसा, नायफ आसा कळ्ळें. एक जालें. आनी हांवें घेतलां हें एअरटायट कंटेनर. सो हें म्हाका पडलें 500 एअरटायट कंटेनर कळ्ळें. सो हें तुका ओवनान यूज करपाक मेळटा. ओके. हें घेतलां. आनी हांगासर न्ही इन्सेक्ट्स रेपलेंट म्हणजे डांबराची गुळी म्हणटा पळय ताका कपडे भितर दवरता कबडान दवरता पळय. सो पळय. सो हें घेतलां हांवें. सो हें पडलें म्हाका 60 रुपया. सो हें आनी सो हें आसा म्हाजें तें पिड्ड्यार जालां इतलें बरें ना. सो हें आसा हँडवॉश आनी हें पडलें म्हाका हँडवॉश डिस्पेन्सर. ओके. 180 रुपीज. सो हें घेतलां. ओके. सो आनी हांगा घेतलां हांवें शावर कॅप. सो हें पडलें म्हाका 80 रुपया. 80 रुपीज पडलें म्हाका शावर कॅप मेळना ना. सो केन्ना हांव मेहंदी बीन घालता न्ही शावर कॅप घालूंक जाय की आतां मेहंदी ड्राय जायना. सो एक शावर कॅप घेतला. सो परत एक घेतला धाकटोसो एअरटायट कंटेनर. सो हें आसा 400. सो व्हडलो आहा तो मातसो 500. सो जालें. मागीर हें म्हाका सामकें युजफूल दिसलें. हें न्ही कितें खबर आहा. सो हें सांगता तुमकां. हें आसा कॉस्मेटीक स्टोरेज बॉक्स. सो हें पडलें म्हाका 300. सो हेतून न्ही तुमी हांगासर तुमचे ते ब्रश मागीर ते जे कितें मेकअपाक तुमी यूज करता पळय ब्रश बीन ते हांगा दवरपाचे. आनी हांगासर सगळें न्ही ते आमी ते वापरतात न्ही सगळें ते ब्युटी ब्लेंडर बी सगळें. मागीर आतां हांवें हाडलां तें हें सगळें न्ही हांगा दवरपाचें. तर तुमकां दिसता बाबा खंय कितें आहा तें. आनी हांगा सगळें ते ब्रश बीन घालपाचें. ओके. सो हें म्हाका दिसलें बरें सो हांवें घेवन येयलें. सो इतलेंच आमी घेतलां DIY. तें तुमकां दाखयलां हांवें. सो आतां मेन पार्ट वचचें मॉलांसून हांवें शॉपिंग केलेलें साडयो बीन सगळें तें दाखयता तुमकां. सो आतां तुमकां न्ही एक कपडे दाखयतले पळय. सो हांगासर तुमकां अशें घालून दाखयतलें की तुमकां मागीर पळोवंकूय मातशें बरें दिसतलें कळ्ळें न्ही. सो फर्स्ट तुमकां दाखयता. सो हें सगळें हांवें न्ही जें हांगा गेल्लें पळय मांगल्य शॉपिंग मॉल. सो थंयच्यान घेतलां हांवें कळ्ळें. सो एक शॉपिंग मॉलान न्ही तुमकां सगळें मेळटलें. सो हो एक टॉप घेतला. सो हो न्ही सामको थीक कपडो कळ्ळें न्ही. अशी दिसता की स्वेटर घातला भशेन. सो हें घेतलें हांवें आनी हें म्हाका पडलें सो हें म्हाका पडलें 300. सो 300 रुपया पडलें. आनी बरो आहा कपडो सामको दाट आहा कळ्ळें न्ही. आनी हांगासर ताका अशें 2 फ्लावर आहा. सो हांगासर हांवें घेतला नायट सूट. सो हें 3 घेतला हांवें. हो एक आनी हो एक कलर. सो हें पडलें म्हाका पळयात 1000 रुपीज 3 येता. 1000 रुपयाक 3. सो अशें सिंगल हाडपाक गेल्यार न्ही नायट सूट तुका 600 किंवा 500 पडटलें. तर हें म्हाका पडलें 3000 रुपीज. तो अशें आसा. आनी कपडो सामको बेस्ट आहा. कॉटन कपडो हें पळयात. ओके. सो हें घेतलां हांवें 3. सो नेक्स्ट घेतला आमी साडी घेवपाक गेल्लेले पण साडी आमी इतलेंच घेतलां. हें आईक आनी म्हाका कळ्ळें. आनी बरो आसा सामकें कपडो सामको बेस्ट आहा. सॉफ्ट आहा सामकें हें पळयात. आनी एका ब्लावज पीस असो येयला आनी ताका न्ही हांगासर अशें डिजायन आसा म्हणजे वर्क आसा. हें पळयात अशें सगळे कडेन न्ही अशें बरें हें आसा. सो हें पळयात
असले खूप कलर असलेले. सो हांवें हो आसा पिंक हो पिंक आनी हो पर्पल. सो आई पयलें आपूण पिंक घेता, सो हांव पर्पल घेता. आनी हें आमकां पडलें 888. सो दिसता आसतलें तुमकां 888. सो साडी इतलेंच आनी साडी आमी घेवंक ना. सो बाकीचें मागीर दाखयता तुमकां फुडें कितें आहा तें. सो हें म्हाका खूब लायक जालें, कपडो सामको सॉफ्ट आहा ताका लागून. सो नेक्स्ट आसा हें आसा चुडीदार पीस कळ्ळें, शिवून घेवपाचें. सो हांगासर घेतला 4. सो हें पडलें आमकां 1000 रुपीज 4 कळ्ळें न्ही, 1000 रुपयान 4. हें पळयात, 1000 रुपीज 1000 रुपीज 4 येता. आनी कपडो सामको बेस्ट आसा, कॉटन कपडो बरो आहा. म्हाका हो खूब लायक जालो, हो म्हाका खूब लायक जालो. सो हें पळय, सो हें सगळें म्हाका न्ही, आईक म्हाका कळ्ळें न्ही. सो मागीर आमी केन्ना जाय तेन्ना आमी शिवून घेतले. सो तुमी अशें चिंतनाका की सगळ्या म्हाका घेतला. सो आईकूय म्हाकाय. सो हें बरें दिसलें आमकां आनी खुबशे लोक न्ही हेंच व्हरताले चुडीदार. सो 1000 रुपीज 4 आसा आनी बरो आहा कॉटन. दुपट्टा बी ताका खूब बरें आहा. हें पळय, ओके. सो नेक्स्ट आसा हें सलवार सुटूत शिवून घेवपाक जाय आनी अशें आसा. हें न्ही 1000 रुपीजनी आमकां 3 पडले, 1000 रुपयाक 3. आनी हेजो कपडो न्ही हांव कॉटनूय म्हणूं शकना, पॉलिस्टर म्हणूं शकना, सामकें डिफरंट आनी सामकें सॉफ्ट सामकें. हें पळयात, सामकें सॉफ्ट आहा. ओके. सो हें 3 घेतला. एक हो न्ही सामको कॉफी कलर आहा, तुमकां दिसता आसतलें ब्लॅकान, हो कॉफी कलर तुमकां दिसता आसतलें पिक्चर. सो हें एक, ओके. हें सेम आईक आनी म्हाका, आई खंयचे आई घेतले आनी उरलेलें हांव घेतलें कळ्ळें. आनी हें पळय अशें आहा. सो हें पडलें आमकां 1000 रुपीज 3. सो आईन न्ही आपल्या लागून एक 2 नायटी घेतला. सो नायटी आसा 1000 रुपीज 3. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी एकूय घेवं शकता, तुमकां जाय जाल्यार 2 तुमी घेवं शकता इफ तुमकां 3 नाका जाल्यार. सो हांगासर आईनी जस्ट 2च घेतला आनी एकाचे आमकां प्रायस पडले 300 रुपया. ओके. आनी कपडो बरो आहा, कपडो सामको दाट आहा. ओके. हो 2 घेतला नायटी आईन. सो आतां तुमकां न्ही थोडे ड्रेस न्ही हांव हँगरां लावून दाखयता, कित्याक बाबा तें खूब लाँग आसा आनी हांगा तुमकां सारकें दिसचें ना. सो हांवें हँगरां लावून दवरला आनी दाखयता तुमकां. सो हें घेतलां हांवें, हें पळयात, हो खूब लायक जालो म्हाका. आनी हांगा अशें ताका वर्क आसा, हें पळयात. आनी एका न्ही दुपट्टा किंवा पॅन्ट बीन कांय ना, सिवलेस आहा. भितर हँडूय आसा, इफ तुमकां जाय जाल्यार तुमकां हँड. हांव विदावट हांव केन्ना सिवलेस घालना, मागीर हांव स्टीच करतलें. आनी दिसपा अशें आसा पळयात, सामकें लांबच्या लांब आसा, अशें बुट्टा सकल. सो हें पळयात, इतलें लांब आसा. हें पळयात, आनी वर्क खूब बरें आहा. सो हें घेतलां हांवें. आनी हेजे प्रायस आसा दाखयता तुमकां. एक्चुअल प्रायस आसा 2676 आनी आफ्टर डिस्कावंट म्हाका मेळ्ळें 1900. पळय खूब लायक जालें म्हाका, कपडो सामको बेस्ट आहा. सो हांगासर आसा प्लाझो सेट्स. प्लाझो सेट्स लायफान केन्ना हांवें घालूंक ना, तो म्हाका सामकें न्यू आसा. सो हें अशें आसा, सगळें सिवलेस आसा. मागीर हांव तें हँड स्टीच करतलें आनी बेश्टें हांगासर पीन लायला हांवें, म्हणजे क्लिप लायला. तो प्लाझो सेट पळयात अशें. मागीर हो दुपट्टा सामको बरें आहा, कलर म्हाका खूब लायक जालो. आनी ताका हो प्लाझो प्लॅन्ट कळ्ळें न्ही. हें पळयात पॅन्ट आसा, आनी पॅन्ट अशें आहा खूब मोट्टें कशें रुंद आसा सारकें. हें पळयात. सो हें आसा प्लाझो सेट. सो हांगा न्ही बरें शायन जाता आनी हाका बरें वर्क आसा. हें पळयात. सो हें म्हाका पडलें, एक्चुअल प्रायस आसा 4444. आफ्टर डिस्कावंट पडलें म्हाका 3200. हें पळयात अशें आसा. सो हो म्हाका न्ही खूब लायक जालो, हो प्लाझो सेट आहा पळय. स्टार्टींग म्हाका न्ही हेंच दाखयलेलें ताणें प्लाझो सेट, म्हाका तो खूब लायक जालो. आनी अशें आसा, मातशें ताका हँड घालतलें आनी सायडीक मातशें म्हाका लूज जाता, तें मागीर हांव टायट करतलें आनी अशें दिसता. सो हें प्लाझो हें पळयात दाखय रे. आनी हो दुपट्टा न्ही असो आसा दुपट्टा. सो कशें दिसता कमेंट करात. सो म्हाका खूब लायक जालो. सो हो उजो दाखयल्लो तो एक मातसो वायट न्ही, तो मातसो क्रीम टायप तो, आनी हो एक कळ्ळें. सो हें पळय सामकें लायटिंगान न्ही सामकें बरें सामकें शायन मारता. सो हो प्लाझो सेट म्हाका पडलें, हें पळयात. एक्चुअल प्रायस आसा 2778 सॉरी, आनी म्हाका पडलें आफ्टर डिस्कावंट म्हाका पडलें 2000 रुपया.
सो हो एक घेतला हांवें नी लेंथ हे पळयात चडशें लांब ना नी पर्यंत आहा हें आनी हें म्हाका पडलें हें एक्चुली न्ही 1000 रुपीज न्ही 3 येता सो हांवें 3 घेवंक ना एकूच घेतलें आनी एक म्हाका पडलें 300 रुपीज हे पळयात बरो आहा म्हणजे कॉटन न्ही हें मातशें पॉलिस्टर कशें सो जस्ट जेली बीन आमी आतां उरलेले कपडे तुमकां ह्या रुमान दाखयता कित्याक इश्यू उठला तो एक व्हिडिओ काडूंक दिना कांयच करूंक दिना सो म्हटल्यार ह्या रुमान येयला सो तुमकां न्ही हांव सगळें हँग करून दाखयता ओके कशें आहा तें दाखयता तुमकां चला सो नेक्स्ट आसा हो एक वेस्टर्न ड्रेस म्हणजे एक गाऊन कसो लॉंग लेंथ आहा पळयात खूब लेंथ म्हणजे लांब आसा सारकें आनी हांगासर ताका अशें बिट्स आहा ओके सो हँड आहा भितर सो सिंपल म्हाका लायक जालें घेतलें हांवें आनी ताका अशें बांदपाक फाटल्यान हें आसा कळ्ळें आनी हेजें प्रायस आसा 1700 एक्चुअल प्रायस आसा 2361 1700 सेम हांवें न्ही असलो पण रेड कलर आहा रेडान न्ही हांवें मुस्तफान पळयल्लें मुस्तफान न्ही 3500 म्हणपा आलो पळय 3500 खंय आनी हें खंय सेम आसा कांय डिफरंट ना कपडोय सेम आसा आनी हांगासर हांगा बिट्स आहा बरें शायन मारता तेंचे फक्त अशें एक प्लेन असो कपडो लायला डिफरंट कलर इतलेंच पण 3000 वयर म्हणटाले सो अशें आसा हें पळयात बरें आहा आनी खूब सामको हेवी आहा सारको सो नेक्स्ट हें आसा सो हें पळयात भितर व्हायट कलर आनी भायर ब्लू आनी सामको थीक कपडो आसा सो नी लेंथ ना मातशें चड लांब आहा तितलें नी लेंथ अशें म्हणूं शकना नी लेंथच्या मातशें सकयल आहा सो हें म्हाका पडलें एक्चुअल प्रायस आसा 833 सो म्हाका पडलें हें 600 हो एक आसा ड्रेस डार्क ग्रीन कसो तो ओके सो हेका बरयला हांगासर पंजाबी ड्रेस म्हणून सो आनी जे पॅन्ट आहा पळय अशें ब्रॉड आसा कळ्ळें न्ही आनी सामकें लायट वेट सो हो एक म्हाका कलर खूब लायक जालो सो हो एक घेतलो हांवें हांगासर धरून दाखयता तुमकां ताका फाटल्यान बांदपाक हें आसा कळ्ळें न्ही तशें आसा हे पळयात अशें आनी हो ब्रॉड सामकें हे पॅन्ट कळ्ळें न्ही आनी हेजे प्रायस आसा एक्चुअल आसा प्रायस 2222 म्हाका मेळ्ळें डिस्कावंटार 1600 सो नेक्स्ट आसा हो हेजे प्रायस न्ही 700 आसा ओके आनी हें अशें आसा आनी इलास्टीक आहा इलास्टीक हें सो म्हाका मातशें दिसता की म्हाका हें टायट जातलें अशें दिसता म्हाका सो घेतलें हांवें म्हाका लायक जालें मागीर पळोवया तो अशें आसा आनी हांगासर एक 2 चुडिदार आसा आईन घेतला सो हे दोनी पडले आमकां 1000 रुपीज सो हो एक दुपट्टा बी सगळें आसा आनी हो एका न्ही हांगासर मातशें बरें बिट्स आहा सो हे 2 घेतला आईन घेतला आपल्याक सो नेक्स्ट आसा पंजाबी ड्रेस हे तुमकां सारकें डिटेल दाखयता हांव आनी सामकें कलर बरो आवडलो म्हाका आनी बरें ताका अशी बीट वर्क आहा सो भितर न्ही हो ब्लावज कळ्ळें तुमकां न्ही हो पयलीं वेअर करपाचें ब्लावज घालपाचें पयलीं ब्लावज घालून तेजे वयर हो भायलो हो जॅकेट टायप सो भायर जॅकेट मागीर तेजो वांगडा हो पॅन्ट ताका म्हणटा पंजाबी ड्रेस सो हें तुमकां न्ही हांव घालून दाखयता मागीर तुमकां कळटलें कशें दिसता तें सो हें पळयात हें अशें आसा भितरलो ब्लावज भायर हो जॅकेट कसो आनी ताका हें पॅन्ट सो म्हाजे टमी मातशें भायर आहा म्हणजे स्लीम ट्रीम आसल्यार आनी बरें दिसपाचें ओके हो म्हाका लायक जालो असलो लायफान केन्ना घालूंक ना हांवें ओके सो हो आनी एक हेजो प्रायस आसा 1500 असलो एक सेम घेतला म्हज्या भयणीक सो हांवें घेतला एक भयणीक घेतला सेम आहा कलर मातशें डिफरंट आहा ग्रीन ताका दिसता हांव पळोवया ते असले घालना ते हांवें केन्ना घालूंक ना ताका ते बरी दिसता तें मातशें बारीक आहा सो ताका एक घेतला हांवें सो कशें दिसता कमेंट करा अशें आसा हें बरें आहा सो हांव चिंततालें की हो कलर भयणीक दिवया की ताका हें बरें दिसलें हांव तो दवरतलो ग्रीन म्हाका ग्रीन लायक जालो सो अशें दिसता अशें आसा सो म्हाजें आईचें जालें आतां इशिकाक रितिका दाखयता तुमकां कितें कितें हाडलें सो हांगासर न्ही 3 हाफ पॅन्ट हाडला रितिकाक डेली वेअर घालपाक घरा हे 3 आसा सो हेजे प्रायस आसा 500 रुपयाक 3 आनी कपडो सामको बरो कॉटन आसा आनी ताका आनी चडशें हांव नाडीचें घेता कित्याक इशिकाचे सॉरी रितिकाचे पोट न्ही सामकें बारीक तें सगळें लूज जाता म्हणून हांव चडशें न्ही अशें बांदपाक घेता सो हें पडलें 500 रुपयाक 3 सो हें ताका हाडलां शर्टां सो पळय 1 मागीर 2 3 आनी हो 4 आसा सो हें पडलें आमकां 799 रुपीज 4 येयले म्हणजे 800 800क हो 4 येयला
कळ्ळें न्ही हो पळय 1 2 3 4 आनी कपडो बरो आहा कॉटन. आनी हें हाडलां हांवें इश्विकाक. सो हें पडलें 300 रुपयाक 2 हो आनी हो सिवलेस आहा तो फूल हँड आहा. सो हें घेतलां हांवें लॉंग पॅन्ट डेली वेअर घरा घालपाक. सो हेजे प्रायस आसा 799 4 पीस. सो हांवें घेतला 2 पीस. सो म्हाका एक पडल्या म्हाका 200 रुपया. सो दोगांचे मेळून जाले 400 रुपया. सो 2 घेतला हांवें. ओके सो लास्ट हांवें घेतला इश्विकाक हो एक घेतला हांवें. हो लायक जालो म्हाका. सो हें पडलें म्हाका 295. सो हें पळयात. सो इतलेंच आमचें शॉपिंग कळ्ळें. सो जे कितें घेतलां पळय हांवें डिटेल तुमकां हांवें दाखयल्लें आसा विथ प्रायस. ओके प्रायस तुमकां हांवें सांगलें आसा कशें कितें तें. सो गेल्ली आमी बेळगांवाक अशें न्ही की शॉपिंग करपा लागून शिवाच्या कामाक लागून गेल्ली. त्या निमित्तान हें शॉपिंग जालें. मॉलान घुसलें चिंतून की साडी घेवपा लागून. पण साडी पेक्षा बरें बरें दिसलें म्हाका. साडी तरी सोड आहात मेळ्ळें खूब. सो खूब लायक जालें म्हाका ते ते प्लाझो सेट मागीर पंजाबी ड्रेस म्हाका खूब लायक जालें. आतां हे सगळे ड्रेस तुमी पयले आसतले ते चडशे न्ही वॅडिंगाक बी घालचे पडटा. वॅडिंग की फंक्शन. आतां आमगे कसलें वॅडिंग आहा. सो आमकां न्ही डिसेंबरान एक वॅडिंग आसा मुंबय. कळ्ळें मुंबय आमकां एक वॅडिंग आसा डिसेंबर. सो वचपाचें प्लॅन जालें आमचें तुमी म्हणूं शकता. आमकां वचोंक जाय म्हाका आईक आनी रित्वी आनी इश्वीक. शिव येवचो ना कित्याक डिसेंबर हो म्हयनो शिव सामको बिजी आसता इव्हेंटाक कामाक. क्रिसमस टायम न्यू इयर न्ही. सो म्हाजे आईचें अशें खूब मन आसा वचपाचें. ताका लागून हांवें सगळें घेतलेलें आसा. सो वयतलें केन्ना खबर ना गॅरंटी ना कित्याक इश्यूका लागून. शिवाक धाडपाक मन ना कित्याक इश्यू धाकटो आहा न्ही. अशें मुंबय तुमकां खबर आहा क्रावडेड प्लेस. सो म्हणजे हांव भयणी वांगडा वयतलें म्हणजे भयण बी वयतलें पण तेंच्या वांगडा हांव वयतलें. सो प्लॅन आहा वचपाचें म्हाजें ताका लागून हांवें घेतलां हें सगळें हें वॅडिंगेक घालपाक. आतां वॅडिंगेक वयतलें काय ना तें गॅरंटी ना पूण हांवें घेवन दवरलें. गेलात न्ही बेळगांवाक. सो असले तुका ड्रेस गोंयांत तरी मेळपाक खूब डिफिकल्ट. इफ मेवळ्या सुद्दां खूब एक्सपेन्सीव कळ्ळें तुमकां न्ही. सो घेतलें पळोवया लग्नाक तरी यूज ना जाल्यार ना घेवन दवरया केन्ना यूज जातलें. आतां जितले हांवें ड्रेस घेतला पळय चुडीदार सेट चुडीदार कपडो बीन काय आतां शिवपा बीन काय दिवचें ना हांव. जें आहा तें हांव घालून काडटलें. हें तशें हांव बरें पॅक करून दवरतलें. बरें म्हाका पॅक करून दवरूंक जाय. आनी सेकेंड म्हणजे हांवें एक मिशोंतल्यान एक ऑर्डर केला एक प्लास्टीक हें कशें बॅग कशें सिंगल कपडे प्लास्टिकान घालून दवरपाचें. सो म्हाका लायक जालें हांवें घेतलें. तुमी कमेंट करा तुमकां कशें आवडलें कळ्ळें न्ही. सो शिवाक खूब आवडलें. आतां तुमी म्हणनाका शिवाता काय घेवं ना. शिवाताक घेवपाचें कांयच ना सर. म्हणजे तेजें घेवपाचें न्ही फक्त तो घेता आपले कपडे बीन न्ही फक्त मॅक्सान नाजाल्यार पणजी बस स्टँडार एक कार्टियर म्हणून एक शॉप आहा. तो थंयच्यानच कपडे घेता आनी खंयच्यान तो कपडे घेयना. सो हांव ताका काय कपडे बी घेवंक वचना कित्याक तेजे चॉयस ताका तोच घेता. सो हांवें घेतलें ताका लायक जायना आनी तो तसले घालता कपडे पळय इजिली खंय मेळना. सो ताणें आपल्याक कांयच घेवंक ना. सो आमी सगळें उखलून हाडल्या बेळगांव शॉप मॉल. सो आमी सगळें अर्दो मॉल उखलून हाडला हांगासर. सो कशें आहा कमेंट करात. ओके जें म्हाका आवडलें घेवन येयलें. सो दिसलें म्हाका रेट सामकें रिजनेबल प्रायस दिसलें म्हाका. इतलें एक्सपेन्सीव अशें ना. हेज्याकून आनीक खूब अशीं बेळगांव शॉपां आहा थंय तुमकां हेज्याकून कमी मेळूंक शकता. सो आमकां टायम ना भोंवपाक हें आमी जे रूम घेतलेलो पळय सफायर स्टे सफायरसून न्ही ते न्ही हार्डली म्हाका दिसता 1-3 किलोमिटर एक व्हडलो न्यू मॉल बांदला. सो आमी थंयच गेली आनी थंय शॉपिंग केलें आनी भोंवपाचें पाशियेंस ना कळ्ळें न्ही. सो कशें आसा कमेंट करात. ओके तो हें आसलें आमचें बेळगांव शॉपिंग तुमकां शेअर करायचं. ओके सो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. सो एक बड्डे रिक्वेस्ट आहा. एक्चुअली काल आसलो बड्डे काल हांवें व्लॉग घालूंक ना. सो आयज विश करता हांव. सो नांव आसा माधुरी शिरोडकर. विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. सो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे माधुरी शिरोडकर. Happy birthday and many blessings to you. May God make all this from happy birthday. चला बाय. Bye.